खरें बरोवपाक तुम्ही मिडियाक आडोवपाचे प्रयत्न केले देशान वेगवेगळे कडल्यान मिडियाचेर वेगवेगळ्यो कंप्लेन्स फायल करप, मिडिया अरेस्ट करप, मिडियांतल्या जे न्यूट्रल अपरायट जर्नलिस्ट आसात तेंचेर तुम्ही अत्याचार केलो. सो चडश्यो मिडिया ह्यो तुम्ही मॅनेज करून मॅन्युप्युलेट करून मिडिया ओनरशीप जी आसा ती तुम्ही तुमच्या कंट्रोलान घेवपाचो प्रयत्न केलो. जे मिडियाचे जे फ्रिडम आनी न्यूट्रलिटी दवरपाक जाय आशिल्ली ती उरली ना. सो थोडोसो स्पेस उरलेलो मिडियाक, जितूंतल्यान खुबशे मिडियाचे एम्प्लॉयमेंट करतात. तुम्ही बाकीचे सगळे एम्प्लॉयमेंट काबार केलेच. एक 5-6 फॅमिली खातीर देशाचो सगळो जे अवेलेबल जे तुमचे फार्म म्हणजे एग्रीकल्चर क्षेत्र सुद्धा तुम्ही सोडले ना. एग्रीकल्चर क्षेत्र सुद्धा तुम्ही विकपाचो प्रयत्न केलो. ह्या तुमच्या 4-5 जे इंडस्ट्रियलिस्ट आसात त्यांचे स्वाधीन. आणि आता मिडियाचो जो ल्हानसो स्पेस आशिल्लो तो सुद्धा तुमच्या आनी एक बरे मागप्याक ते सगळे रायट्स दिता. म्हणजे तुम्ही मिडियाक सुद्धा जो स्पेस थोडो उरलेलो तो सुद्धा हो काबार करपाचो प्रयत्न मोदी सरकार आनीक डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार हांणी केल्लो आसा. ह्या घडणुकेचो जितले शब्दांनी निशेध करपाक जाय तितलो आमी निशेध करतात आनी सरकारा कडेन मागतात की जे क्लोजिंग सेरेमनी आसतली त्या क्लोजिंग सेरेमनीक जर हे रिपीट जालें जाल्यार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी एक मॅसिव्ह प्रोटेस्ट आमच्या मिडिया मित्रां खातीर तांचो जो अधिकार आसा त्या अधिकारा खातीर गोवा प्रदेश काँग्रेस पार्टी मुखार येवन प्रोटेस्ट करतले.